घोळे वखदांचे तस्करी प्रकरणात सामोसा विपी युनुस माताजी हाका आयतारा कुडचडे पोलिसांनी शेळवण हांगा अटक केली। ताच्या कडल्यान 35,000चे हॅश ऑयल जप्त केले। घोळे वखदाची तस्करी करता अशो कागाळी कांय थळावे लोकांनी केल्ल्या उपरांत पुलिसांनी सांपो रचून ही कारवाय केली। ह्यान पयलीं घोळे वखदाच्या प्रकरणात ताका अटक जाल्ली। कुडचड्या ड्रग्साच्यो ज्यो केसी आसात त्यो खंय तरी वाडत आसात आनी कुडचडे पोलिसांक ह्यो क्रॅक करपाकय यश मेळत आसा। राती शेळवणा ह्या भागाक युसूफ उर्फ खलीम माताजी हो 25 वर्साचो युवक आसा वो पंटेमळ कुडचडे हांगा रावता। तेका खंय तरी ड्रग्स पोजेशन क्रायमा खाला कुडचडे पोलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा। हेजे कडल्यान 11 ml जे लिक्वीड सबस्टन्स आसा वर्थ ₹35,000 हेय बी जप्त केल्ले आसा। हेच भुरग्या युसूफाक पयली 2 वेळा सेम ड्रग्स पोजेशनाक क्रायमा खाला अरेस्ट केल्लो। हे खातीर कुडचडे पोलिसाची नजर ह्या भुरग्याचेर कंटिन्युअस आसलेली आनी खंय तरी पोलिसांक वास लागलो आनी पोलिसांनी परत एकदा सांपळो रचून तिसऱ्यांदा युसूफ ह्या भुरग्याक खंय तरी अरेस्ट केल्लो आसा। आनी पोलिसांनी एक सारके स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ली आसा की असले सपोज कसले क्रायम करता जाल्यार तेजे कडक कारवाई केल्ली गेल्ली वयतली अशें तेणी म्हणलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।